आयतार 8 ऑक्टोबर 2023 साद्या काळाचो 27वो आयतार. मुखेल बोल. पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळसान केल्ली जावं दी. नियाळा कादार. एक कस्तुरी आपल्या पोतीच्या मोडणाची खबर आयकता. आपल्या कुडांत वेता आनी आपणाकूच बंद करून घेता. खूब वेळान भायर येतूच घरची तिका प्रश्न करतात. तेन्ना खुशाल मुखामळान म्हणटा, हांव देवाक ताच्या देण्या पासत दिनवासतां. रडप आनी हांसप वेगळें, पूण रडप आनी खुशाल जावप एक जावं शकता. कित्याक मनीस रडटा आनी खुशाल जाता. तो मनीस कोश्टा दुखांतलो सुटलो म्हूण वो देवान काकूत केली म्हूण. आयच्या वाचपांनी देवा उतर दाखा मळ्याचे वेपारीचो आधार घेवन बाप आपलो शीण करता. आपल्या लागीं घोडटालें तितलें ताणें केलें, तरी आपणाक रावट दाखो कित्याक? देवान केलोली बरेपणां विसरतात. तेन्ना जिवितांतल्या अवघड्यांचेर कोश्टांचेर आमचो भर आमी घालता आनी एके भाशेन देवाचें बेसांव नाकारता. रावट दाखो जावंक पावता. आमी म्हणूंक गरज, आय एम अ जॉयफूल क्रिश्चन. हांव खुशाल भरीत क्रिस्तांव. तेन्ना म्हज्या तोंडार आमुरकोच हांसो येतलोच. देवाचें उतर म्हणटा, सदांच खुशाल रावात. थांबोन आसतना मागणें करात. खंयच्याय परिस्थितीन आर्गां दियात. हें देवा उतर मनांत घडोवया. ताचेर नियाळ करून तें दुसऱ्यांक शिकोवया. कित्याक उतऱ्या वरवीं नवो हावेस मेळटा. तर हे तरेन खुशाल क्रिस्ताचे साक्षीदार जावया. म्हजो थाराव सगळ्या वेळार आर्गाचें मन आपणायतलो.